मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. हडफड्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबात लागिल्लो उजो प्रकरणात दुबावीत सरपंच, पंचायत सचिव हांच्या घराक ईडीन घाली रेड. हाचेर खोलायेन चवकशी आनी तपास चालू. रस्ते चकचकीत करप आनी परत परत फोडप आतां परंपराच जावन रावल्या. आसागांव परतून ही समस्या आयल्या उक्ताडार. सामान्य लोकांचे चल्ल्यात बरेच हाल. म्हापशेच्या कदंबा बस स्टँडाची अवतिकाय. रस्त्यार डांबरा बदला फोंडकुलांच. कितलीशींच वर्सां आश्वासन दिवन दिवन अजूनय कसलेच उदरगतीचे काम जावंक नाशिल्ल्यान थळावे फुर्योज. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापशेच्या कदंबा बस स्टँडाची अवतिकाय जाल्या. रस्त्यार डांबरा बदला फोंडकुलांच दिसतात. कितलीशींच वर्सां आश्वासन दिवन दिवन अजूनय कसलेच उदरगतीचे काम जावंक ना. रस्ते जाग्यार पडूंक ना. आतां सुवातेर उदरगत जातली खंय? संबंदीत अधिकाऱ्यांनी केल्ल्या पळोवणे उपरांत सुदीप तामणकारान सांगलें. पूण खऱ्यांनीच कामां जातली वय काय परत आश्वासनाचो पावस घुसघुसून वतलो? वेळच सांगतलो. सध्या मी आसा म्हापशेच्या कदंबा बस स्टँडाचेर. हो जो बस स्टँड आसा हो दिसान दीस आमकां बुरसो जाल्लो दिश्टी पडटा. कित्याक तर हांगा आमी पळोवपाक शकता रातच्या वेळार लोक हांगा पिवपाक बसता. तशेंच हांगा वयता थंय आमकां कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटा. तशेंच हो जो बस स्टँड आसा थंय जे लोक जे पॅसेंजर हांगा रावतात तो जो एरिया आमी पळयशे जाल्यार तो केन्नाय कोसळपाक शकता. कित्याक अशें आमी इन्सिडंट पळयला फाटीं पेडण्यां सुद्दां असोच इन्सिडंट जाल्लो आनी थंयचो जो स्लॅब आशिल्लो तो कोसळून एकट्याक दुखापत जाली. तशीच परिस्थिती हांगा जावपाची सरकार वाट पळयता काय कितें हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह हांगा आसा. तशेंच हो जो बस स्टँड आसा आमी जेन्ना हांगा एंट्री मारता थंयसरलो जो रस्तो पळयशात तो एकदम पिड्ड्यार आसा. ताचे खंय तरी डांबरीकरण हें बेगीच्या बेगीन जावपाक जाय. तशेंच हो ओवरऑल जो बस स्टँड पळयशात हो एकदम बुरसो जाल्लो आसा आनी संबंदीत यंत्रणेन जाता तितले बेगिना हाचेर कारवाय करून रिपेर करपाची गरज आसा. कित्याक हांगा कितलेशेच फावटी इन्स्पेक्शनां जाली, कितलेशेच फावटी ऑफिशियल्स जे आसा ते हांगा येवन तांच्यांनी हांगा पळोवणी केली. पण जी सुदारणा बस स्टँडाची जावपाक जाय आशिल्ली ती आजून लेगीत जाल्ली ना. सो जाता तितल्या बेगिना संबंदीत यंत्रणेन हाचेर कारवाय करून हो जो बस स्टँड आसा हो रिपेर करपाची गरज आसा. म्हापसा वाठारात साबार समस्यांनी लोकांची तकली खावपाक लागल्या. आमदारान मुद्द्याचेर चर्चा करून प्रस्न सुटावे करपाची साबार आश्वासनां दिल्ली. पिड्ड्यार रस्त्यांक लागून लोक बेजारल्यात. कितलेशाच अपघातय जाल्यात. म्हापशेचो कदंबा बस स्टँड सारको व्यस्त आसता. हाचेर खोलायेन पळोवणी आनी चर्चा करून संबंधितांनी दुरुस्तीचे काम जातले म्हण सांगला खंय. बस ओनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष सुदीप तामणकारान पत्रकारांक कळीत केले. म्हापसा बस स्टँड म्हाका दिसता 30 वर्सां तरी पोन्नो आसा. 30 वर्सां तरी जाली आसतली. म्हणून ताजें स्ट्रक्चरल ऑडिट करप म्हत्वाचें आसा. कारण ताजी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट घेवंक जाय. कारण म्हाका दिसता ताजो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट काडत जाल्यार ती डेमोलिशनाक खंय तरी पावली आसतली बिल्डींग. ताजे जर आज आमी पळयत न्ही जाल्यार सगळे कडेन कुडके पडटा भितर. हे आतांच न्ही, म्हाका दिसता वर्स भर पयलीं सुद्दां तुमी रिपोर्टरांनी थंय वर्सभर पयलीं सुद्दां थंय हें केल्लो शूट केल्लें तेन्ना थंय म्हाका याद आसा की थंयचे स्पेशली आरटीओ कडेन बी लोक वता ते टॉयलेटच्या भायर थंयच्यान व्हडले व्हडले कुडके थंय पडटा आनी थंय लोकांक बी दिश्टी पडटा भितरले. आनी लोकांक आरटीओन म्हणजे लोक यो वच चालूच आसता थंय. आनी कोणाच्या एकल्याचे एक दीस कुडको माथ्यार सुद्दां पडिल्लो आसा थंय आनी इजा जाल्ली आसा. त्या भायर संपूर्ण परिसर म्हणजे आमी म्हणटा कॅम्पस जर पळयत तो कदंबा बस स्टँडाचो जाल्यार थंय सगळे कडेन लोक थंय भायरूच हे कितें युरिनेट करता. मागीर थंय एक्चुअली सुलभ शौचालय आसा पूण लोकांक कितें आसा ते सांजचे ते पिवपाक बसता खूब जाण पळयत जाल्यार. स्पेशली लेबर जे आसा, मायग्रंट जे आसा किंवा ट्युरिस्ट सुद्दां जे सादे ट्युरिस्ट बसीन येतात पळय ते हांवें पळयलां थंय बसता आनी थंय भायरूच. कित्याक ह्या सायडीन चिकनाची बी स्टॉल आसा म्हणून ते कितें करता ते चिकनाचे फाटल्या सायडीन थंय बसतात सगळे जाण आनी थंय पिवंक बसता. आनी मागीर पिले की थंयच मागीर युरिनेट करता भायरूच. मागीर थंय घाण सगळ्या गार्बेज अशी डंप केल्ली आसा. एका सायडीच्या एंट्रन्सार पळयत जाल्यार फ्रूटवाले बी भायरूच बसता कदंबा बस स्टँडार त्या यार्डाच्या भायर. ताजेर कंट्रोल कोणाचोच ना. मागीर दुसऱ्या सायडीन जी एंट्री आसा थंय लेफ्टान पळय थंय अशीच आडगळ कशी पडिल्ली आसा. थंय पयलीं म्हाका याद जाता की जेन्ना शटल सर्वीस आशिल्ली बसीस तेन्ना थंय टिकेट कावंटर बी गेल्लो.
तो तिकेट काउंटर बी तसोच पडून आसा आनी थंय मागीर लोक कितें कितें ते बसता न्हिदतात ते मायग्रंट्स आसता ते मागीर जे भिक मागते आसता भिकारी ते बी थंय न्हिदिल्ले आसता रातचे पिवन बिवन अशी वायट परिस्थितीन हो कदंबा बस स्टँड आसा आनी कदंबा कॉर्पोरेशनान ताजेर लक्ष दिवंक जाय आनी स्पेशली रोड सुद्दां आमी जर पळयत सगळे रोड ते पेड्ड्या जाले म्हाका खबर ना लास्ट हॉटमिक्स केन्ना केल्लो म्हज्या रे यादीकूच ना म्हाका दिसना थंय 15 वर्सां तरी जाली आसतली थंय हॉटमिक्स केला अशें म्हाका दिसता तो कदंबा बस स्टँड म्हणजे थंय कंटिन्युअस बसी येता आनी बसी म्हणजे हेवी व्हेकल्स ते म्हणून थंयचो जो रोड आसा तो एक्च्युअली कॉन्क्रीट रोड जाय पयलींच्या काळात कॉन्क्रीट रोड घालनाशिल्ले म्हणून तो तेन्ना डांबराचो घाल्लो पूण आतां एक्च्युअली थंय कॉन्क्रीट घालूंक जाय एक्च्युअली पूर्ण बस स्टँड तो मोडून नवो बांदपाची गरज आसा कित्याक ती फुडें मुसुंडी कसो बस स्टँड बांदला पळय ताजो कांयच उपयोग ना हांगा एक बरो तसो मुसुंडी कसो न्हय किंवा हांवें फाटीं म्हणिल्लें ती बस स्टँड न्ही तो मस स्टँड म्हणून म्हणजे म्हशी बी बांदपाक ते केल्ले आसता पळय पत्र्याचे तसो तो इंटरनॅशनल खंय तो कितें तो इंटरस्टेट खंय तो बस स्टँड सो हो जो बस स्टँड आसा तो बरो कोण आर्किटेक्ट दवरचो आनी बऱ्या भशेन बरो बांदचो तो सारको म्हणजे दिसपाकूय बरो आसूंक जाय युजेबलूय बरो आसूंक जाय कित्याक आतां जो बस स्टँड आसा तो सामकोच वायट कंडिशनान आसा जर बेगीन ताजे कडेन लक्ष दिवंक ना कदंबा कॉर्पोरेशनान जाल्यार तो स्लॅबूच खंयचो तरी कोसळूंक शकता हो भंय आमकां म्हापशेकारांक तरी दिसता अशी परिस्थिती आसा 28 गाडयो ज्यो म्हापसा पणजे एक्सप्रेस म्हणजे जवळ जवळ त्यो शटल सर्विसाचेर चलता त्यो एकोमोडेट करच्यो गाडयो आनी कदंबाच्या बुथा वरसून हांगरसून सोडच्यो आनी पणजे तश्योच क्यू सिस्टमीन त्यो चालू करच्यो की लोकांक ताचो फायदो जावपाक जावो म्हणून कारण कितें जाता तेवटेन कदंबाच्या स्कुलाक चलता त्यो गाडयो किंवा आनीक खंयच्यो आसता त्यो हाडून लायल्या उपरांत आमचे आनी तेंचे क्लॅशीस जाता ताका लागून ते एवॉयड करपाक आनी खंय तरी पब्लीक ट्रान्सपोर्टान इम्प्रुवमेंट येवपाक हो आमी तांकां प्रस्ताव दवरलेलो तो आमी सगळे आतां थंय इन्स्पेक्शन करून मान्य केला मागीर ज्यो एन रूट बसी आसतल्यो पळय ज्यो वाळपयच्यान येता किंवा मोरजेच्यान येतात नॉर्थाच्यान खंयच्यानूय येता पेडणेच्यान येता त्यो बसी काडपाक हांगरसून ही गेट मातशी रूंद करून हांगरल्या नावट्या नावट्यो वयतल्यो जणू की त्या स्पॉटार त्यो येवच्यो ना आनी थंयसर जी किजिला जाता ती एवॉयड जातली थंयसर सुदीप बाब म्हाका एक सांग आतां आमी पयला इन्स्पेक्शनाय खुबशे फावटी ह्या बस स्टँडाची जाल्ली आसा पण जी सुदारणा जावपाक जाय ती खंय तरी जाल्ली वचना आनी आयज जे ऑथॉरिटीज आशिल्ले ते बीन तुमकां कितें दिसता की जातले म्हाका कितें आसा न्हू म्हाज्या तरी 2005 जेन्ना हांवें ऑल गोवा प्रायवेट बस ओनर एसोसिएशन स्टार्ट केल्ले आनी जेन्ना जेन्ना आमी हे इन्स्पेक्शन मागताले तेन्ना आमच्या वांगडा जॉयंट इन्स्पेक्शन आरटीओ किंवा कदंबा केन्नाच जावपाक नासले केन्नाच जावंक नासले आयज पर्यंत हे फर्स्ट टायम म्हाका हिस्ट्रीन म्हटल्यार जाता हे फर्स्ट टायम आयज इन्स्पेक्शन जाला आमच्या वांगडा आनी जे सजेशन दिल्या पळय ते सगळे आयकून घेतल्या मान्य जाल्या मेन म्हणजे कितें मान्य जावपाक जाय ते मान्य जाल्या आनी तेंच्यानी ते आपले हातीन घेवपाचे सगळे निर्देश दिले कित्याक सगळे ऑफिसर आसले ते बेश्टे काय टायमपास करपाक येवन आसले एमडी वांगडा सगळे बाकीचे ऑफिसर कोण कोण इन्चार्ज आहा तांकां तेंच्यांनी हाडलेले गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. हडफोड्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबात लागिल्ल्या उज्या प्रकरणात दुबावित सरपंच पंचायत सचिव हांच्या घरार ईडीन रेड घाली. या उजो प्रकरणात 25 जाणांक मरण आयिल्ले. हाचेर खोलायेन चौकशी आनी तपास चालू आसा. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. हडफोड्या क्लबाक उजो लागिल्लो 25 जाणांक लासून मरण आयिल्ल्यांमदीं पर्यटक कामगार हांचो आस्पाव आसलो. ह्या प्रकरणात कितल्याशाच जाणांक अटक जाली. लुत्रा ब्रदर्स, पंचायतीचो सरपंच, पंचायतीचो सचिव आनी हेर पुलिसांच्या ताब्यांत आसात. आता ह्या घडणुकेत सामील आशिल्ल्यांच्या घरार ईडीन रेड घातल्या. सकाळी 6:30 वरां सावन ही रेड सुरू केल्या खंय. हाचेर फुडल्या तपशिलाची वाट पळयतात. बर्ज फायर ट्रॅजेडी संदर्भात इन्कम टॅक्स तसेच ईडी हांची जॉईंट रेड आसा. ही आरपोरा पंचायतीचे टर्मिनेटेड सेक्रेटरी रघुवीर बाक्कर हांची जी मयड्या घर आसा थंय तसेच आरपोरा पंचायतीचे आदले सरपंच रोशन रेडकर हांच्या घराचेर चालू आसा. तसेच बर्ज बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाचे ओनर गौरव आणि सौरव लुत्रा हांच्यो ज्यो गोंयांत प्रिमायसीस आसा रोमियो लेन अशेंच आनी काय ज्यो सुवाती आसा हांचेर तांची रेड जी आसा ही चालू आसा. ह्या रेडीचे कारण खंय तरी मनी लॉन्ड्रिंग ह्या संदर्भात ही आयची रेड जी आसा ही कंडक्ट केल्ली. तशेंच सकाळच्या 6:30 वरांचेर ह्यो ज्यो रेड आसा ह्यो चालू जाल्ल्यो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. नावेली वाठारांत 3 दुकानांचेर बेकायदेशीर गॅरेज करपाचो आरोप लागलो. तशेंच थळाव्यांनी हे गॅरेजीक लागून भलायकेचेर जावपी वायट परिणाम उक्ताडार हाडले.
सगळी परिस्थिती समजून मामलेदार आणि कलेक्टर खात्या अंतर्गत ही दुकानं सील केली. पळयात. पोल्युशन वास येता राव जायना थिंगा हें जाता तुगेले तो चोय चॅक कर सगळे हें माता बाणची रे सॉल रिपेरिंग सगळी चलता आणि त्याचे त्रास जाताले तुमकां सॉलिड त्रास आनी दुसरे ते टॉंग टॉंग ते हितूंक हें कोने आवाज कोने हितून तो आमगे हिंगा बासण ढम ढम सगळ्या लोकांक नीट पिल्यार न्हू ओके. आणि भुरग्यांक कितें जालां हांगा भुरग्यांक हे सगळे मेन न्हू तुगे बरना जाता वय बरना जाता हांव 2 पाट बरना जालो म्हणून तुम्ही केस घातले हेजेर केस गायले आनी हांव झगडटालो म्हणजे क्लायंटा मेळ पासून हो फोटींग हे सगळे फोटकोले तेन्ना बऱ्या त्रासांक घाले 2 शॉपां सील केली एज पर द डायरेक्शन ऑफ द आमदार सारसे आज सील करपाक कोण कोण आसले तुमचे बरोबर पोल्युशन बोर्डा ऑफिशियल आनीक आमचो क्लार्क आनीक तलाटी आनी हांव एज अ सर्कल इन्स्पेक्टर आनीक पुलीस आसले पुलीस ऑफिशियल आज कितली केली तुमी सील ही एक 7th रो म्हणटा तेका 2 डोर आसले ते 1 युनिट त्या युनिटाची दोन्ही डोर सील केले आनीक दुसरे हातीन रफवेअर म्हणटा ती 1 डोर आसली ते सील केले टोटल 2 युनिट आता रिपोर्ट तुम्ही सबमिट करतले आता आतां गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी मुजैफ शेख. रस्ते चकचकीत करप आणि परत परत फोडप ही आता परंपराच जावन रावल्या. अंडरग्राउंड केबल पायपलायनी घालप आणि परत दुरुस्ती खातीर फोडप जाका लागून सामान्य लोकांक बरेच हाल सोंसचे पडटात. आसागांव परतून ही समस्या उक्ताडार आयल्या. आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकरान हाचेर चड उजवाड घाला. पळयात. आसगांवच्या रस्त्यां खातीर थळाव्यांनी बरेच त्रास सोशिल्ले. ताच्या उपरांत हो जो रस्तो आशिल्लो हो डांबरीकरण जाल्लो. पूण आयज आमी हांगा आसगांवचो दत्तात्रय देवूळ आसा थंय हांगा PWDचे जे काम आसा उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्या खातीर हांगासर रस्तो खणिल्लो आसा आनी हांगा PWDची जी पायपलायन घालपाचें काम हांगा चालू आसा. खूब पायपलायन फुटला ती रिपेर खंय तरी जावपाकूच जाय. पूण आयज आमी खंय तरी जे आमचे PWD मिनिस्टर आशिल्ले तांच्यांनी सांगिल्ले की एकदा डांबरीकरण जाल्या उपरांत हे जे रस्ते आसा हे परत फोडचे ना. पूण तरी आसतना हांगा आमकां परत जी परिस्थिती पयली आशिल्ली तीच हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा. हांगा परत एकदा डांबरीकरण जाल्लो रस्तो जो आसा हो फोडिल्लो आसा. पूण आतां आमी हाचेर PWD जे मंत्री आसा ते हाचेर कितें कारवाय करतले हे आमकां पळोवपाची गरज आसा. पूण हो जो रस्तो फोडला ह्या खातीर हांगासरले जे थळावे आसा तांकां बरेच त्रास सोंसचे पडटा. तशेंच ही उदकाची पायपलायन हांगा फुटिल्ल्या कारणान हांगासरले जे थळावे आसा तांकां प्रॉपर जे उदक आसा हें तांकां पिवपाक मेळना. सो जाता तितले बेगिना हांगा जे ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी हांगा लक्ष दिवन ही जी पायपलायन हांगा फुटल्या ही रिपेर आयज जातले अशें तांच्यांनी आमकां सांगलां. पूण अशें जेन्ना डांबरीकरण जाल्या उपरांत जे रस्ते खंय तरी फोडटात तांचेर कारवाई करपाची गरज आसा. पूण पायपलायन प्रेशर जाता प्रेशरा खातीर प्रेशर चड जालो काय पाय फुटतात. आतां केन्ना जाला हें अशें काल प्रॉब्लेम जाला स्टार्ट आयज फोन ते करून गेला. सो ते फाटीं म्हटिल्ले पळय हॉट मिक्सिंग जाल्या उपरांत रस्ते फोडचे नात पण तुमची पायपलायन प्रॉपर ना त्या खातीर फुटला काय ह्या खातीर प्रेशर प्रॉब्लेम जाला. केन्ना जातलें काम जाला आयज जालें काय जालें. परत कित्याक फोडला पयलीं काय फुटले कितले दीस लागतले आतां पण एकदा हॉट मिक्सिंग जाल्या उपरांत फोडपाचें ना म्हटलें न्ही. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान सुकें आणि नितळ मळब आसतले.
सकाळी आनी सांजे थंडसाण आसतली जाल्यार दनपारां उश्णताय जाणवतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. फुडले 7 दीस नितळ मळब आसतले. सकाळी आनी सांजे धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची IMDन सल्लो दिला. कांय सुवातींनी थंड वारे घोळटले. सकाळी आनी सांजे वेळार थंडसाण पातळटली जाल्यार दनपारां उश्णताय जाणवतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. शेनवारच्या चडावात आनी उणें तापमान 33 ते 19 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारी करप्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. राज्यात सुके हवामान. नितळ मळब. सकाळी थंडसाण. दनपारां उष्ण. सकाळी आनी सांजे धुके. प्रवास करप्यांक सल्लो. शेनवारचे तापमान 33 ते 19 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.